हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. कशें तुम सगळीं समजता सगळीं बरी हाय म्हूण. सो हेचे हांव ब्रेकफास्टाक बाबाक रेडी कोतालें टिफिनान ब्रेकफास्टाकूय बी. सो ते चिकन रोला उलो न्हू पेस्ट, सो तो आहलो मोकोडे. सो हांवें म्हणलें मुको ते लांबे ब्रेड नाय, सो हांवें म्हणलें स्लायस ब्रेडाकू घालतलें. सो तेके चंय लायल बी आनी लेटस म्हणून हांव मातशें कट करून घातलें. बाबसो म्हणून आपणा कट कर आनी घाल, आख्खें आपणा खावपा त्रास जाता म्हणलो. सो ते मागीर कट बी केलें आनी ते मागीर घायलें. मागीर हेचो येयलें काल तेल तापोवन दवरलें, ते न्यूल बी मुगेलें मोको ती तोर आळू आहलो न्हू गोंयसो बोलोली तेजी. सो ती मातशें उणें आहलोलें तेल, आनी तें उणें आहा जाल्यार भितर मागीर तेका भात बी मांडटा चड दीस उरपा न्हू ती. सो मुळे ते आतां हांव घातलें. सो थंय फुनेलान घातालें कित्याक मुगे सोदां भायर रोकोता. सो फुनेल गेलें आनी हांवें तितून तें घायलें, बोलें वयरसो सारकें इदरा कडेन. मागीर बाब उठलो आनी मागीर तेका हेचो हॉट चॉकलेट केली. तो आपणा तेजे ब्रेडा बराबर हॉट चॉकलेट जाय म्हणून लागलो. सो मागीर म्हळें हांव प्रिन्सनाक हेचो तिजान रेडी कोतलें. सो तें रेडी कोता हांव हिंगा. सो पियर्सन बी गेलो इस्कला. आयज ते फ्रेंड पावयत पडून लागले. सो ते गेले आयज इस्कला गेले म्हणल्यार तो रांदपा स्टार्ट कोतलें. सो तेजे बोडकांक गेलो आहलो न्हू. सो ती हांव तेज्या ग्रीन कोड कोतलें. सो मीर बी काडटालें चोय. सो हांवें मागीर सगळें हेचो मिक्सर जारांत घायलें आनी चोय आमसाणूय हांवें मातशी फुगोवन घायली. मागीर हांवें होण रेडी केलें, टोमाट बी घालून होण घायलें आनी हें म्हणलें हांव पोत्तून एक पाट धुयतलें. मीठ लायलोलें तेका मागीर हांवें धुयलें तें. मागीर मुगे मीर जालो तें हांवें घायलें आनी मीर बरें पयलीं भाजून घेयलें. सो मागीर चोय रेडी जालें म्हणटरी हांवें तितून उदक घायलें आनी मुगे बोडकाय घायलें आनी तें जावपाचो शिजोवन दवरली. मागीर आनी चोय मोको न्हू भितर कॅबेज आहलें कुडके अशेंच. हांवें म्हणलें चल आतां ती पिड्या आतां भाजी करुया म्हूण सांगलें. सो तें बरें काट बी केलें आनी मागीर हांवें पटेटोय घायले तेका, कितें पिठरा पटेटो जाय न्हू. सो पटेटो बी घायलो आनी मागीर हांवें तें रेडी केली भाजी ती. मागीर हेचो रायस दवरलें एक सायडी आनी चोय मुगे भाजी जाताली सगलें घायलें. वयर रांदीत म्हळ्यार एक चोय प्रिन्सनान सगलें कितें करून दवरलें ते सायडी मॅस करून दवरलें आनी न्हिदोलो पूण कांय केलें ना, अशें मातशें एक्टींग कोता. मागीर हांवें एका पिठरान नुस्त्या बी तोळ्ळें आनी चोय थोडीं सुंगटां काडून दवरलो हांवें भायर. म्हाका मातशें थोडें रिसोयसी कोरपा जाय आहलोलें. आनी हेचो हांव मुगे मैसूर पाक खावपा बसोलें मातशें आनी हो आपणाकूय दी म्हणून लागलो. सो तेका चॉकलेट दिलो, ती खायली ना तेणें. आनी चोय रायस केल्लें, नुस्तें फ्राय आनी ती चिरमिऱ्या कोडी आनी मुगे भाजी रेडी आहलोली. मागीर हांव गेलें जेवपा. हांवें सगलें घेयलें आनी ते स्क्विड्स आहलोले मुगे ते घेयले. तेदो म्हळ्यार हांवें मागीर जेन जालें म्हणटरी हांवें प्रॉन्सां बरें मीठ बी लायलान दवरलें आनी कांदे अशें करून सोलून उदकान घालून दवरलें. ओके. सो आतां आमी न्हेसलें पियर्सनाक घेवन येता इस्कलासान. तें हांवें चोयलें न्हू तें सुंगटां बेश्टें मॅरिनेट करून दवरलां, बेश्टें मीठ बी लायन. मागीर येयलें म्हणटरी कोत्तोलें. आनी तेगे आयज मातशें लेट काबार, कित्याक तेका आयज फुटबॉल क्लास आहा तेका लागून. आयज लास्ट दिसता म्हाका तेंची. ते लास्ट टायम मॅसेज धाडली आनी हांव तेका दाखयता तुका तो कितें करता तो. आंडी घेवन खेळटा, तेका टॉयज बी नाका. चोय तो आतां ती मामागे आंडी घेयली आनी तो आतां आपणा थिंग रोप घाता, आतां दाखयता चोय. मागीर हिंग म्हणलें फाटलें मातशें हें जालोलें, मातशें क्लीन कोरया म्हणलें आनी मागीर हांवें रोप घालूंक गेलें. कित्याक अशें करून सांजचें बी घायलें म्हाका बऱ्या पडटा. हाल सकाळचें म्हळ्यार हाफ तोरी हें जायन येता न्हू, रोस सुकोन येता तो. सो हांव मागीर सांजचें घातालें आनी प्रिन्सनाचें म्हज्या बारा थिंग फाटल्यान तें सगलें हातोर पुजपुजायन थिंग घातालो सायडीन तें हें करून. आनी हांव म्हळ्यार मुगे विडियो हिंगा एंड कोतलें. सो तुम तरी मुगे आयचो विडियो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय. Till then, you'll take care and I will see you all in the next vlog and bye bye. Take care.